आयज पॉझिटिव्हिटी रेट जी आसा अजून हायेस्ट आसा आख्खे इंडियेक आनी गोंय जे आसा अजून पासून डेथ रेट ती वाडीत आसा, ती देंवना. दिसाक आयज 40 ते 70 लोक दिसाक मरत आसा आनी केसीस वाडीत आसा. 1000 2000 3000 करून केसीस टील डेट आसा. आयज डॉक्टर वॉर्निंग दिता की थर्ड वेव येवपाचो आसा आनी ह्या थर्ड वेवान जायतीं आमची भुरगीं इफेक्टेड जातलीं आनी ह्या कारणां खातीर मरोंकूय शकता. पूण आजून सरकार जो आसा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो आसा, इज इन मेस अँड हायली मिसमॅनेज्ड. आयज आमचो डीन जो आसा SM बांदेकर, तो आयज ताका कितलीशीच चार्ज दिलेले आसा. आयज तो MS म्हणून आसा, मेडिकल सुप्रिंटेंडंट म्हणून आसा, तो OPD हँडल करता, तो ऑपरेशन करता, तो HOD आसा ऑर्थोपेडिक्साचो, तशें करून दुसरे डिपार्टमेंट तो हँडल करता आनी त्या भायर ताका कोवीड दिला. आयज एक मनशाक हे सगळें हँडल करपाक शकता काय? आय एम नॉट क्वेशनिंग हिम हीज डेडिकेशन, पूण एक मनशाकूच कित्याक? आयज जे आसा कन्सल्टनाक तुमी कोवीड हेड केला, अनार खांडेपरकर म्हणून. आयज HOD त्या डिपार्टमेंटान आसा एडविन गोम्स मेडिसिनाचो, आनी तुमी कन्सल्टनाक दिला. आतां एडविन जो आसा तेणें लास्ट टायम ही हँडल्ड ESI एंड कोवीड क्रायसीस इन अ मच बेटर वे. पूण आयज ताका फकत ESI दिला, ताका ओवरऑल चार्ज तुमी कित्याक दिना? आयज ज्या मनशान बरें मॅनेजमेंट केलां कोविडाचें, ताका तुमी फकत एक धाकटो डिपार्टमेंट ESI हँडल करपाक दिता आनी तुमी JMC जे आसा सगळे चार्जीस एकाच मनशाक दिता. हे कोवीड क्रायसीस सॉल्व जातलें कशें? आयज हायकोर्टान म्हणटा तुमी ट्रॅक्टर चलोवपा जायना, हें चलोवपा जायना, तें चलोवपा जायना, अशें करून तुमी लोकांचें दुर्दर्शन करून उडयला. हांव सरकाराक सरळ सांगपाक सोदतां, आयज जे आयज आमी ह्या सरकाराक निवडून हाडलो कित्याक गव्हर्नन्स करपाक, पूण आयज गव्हर्नन्स सरकार करना. सिस्टम जो आसा तो सारको सुवातेर घालना. आयज सिस्टम घालता हायकोर्ट. एन्ड हांव मागता ऑनरेबल हायकोर्टाक सू मोटन कॉग्निझन्स घेवचें की आयज जे मिसमॅनेजमेंट आहा JMCन तो ताऱ्यार घालपाचो टायम आसा. आयज तुमी कोवीड म्हूण डिक्लेअर केला आनी एका मनशाक सगळे तुमी सांबाळपाक दिला. अरे तो दुसरे डिपार्टमेंट हँडल करतलो कसो? एक मनशा कडेन कॅपेसिटी आसा काय इतलें स्ट्रेसफूल काम करपाक? एक डेडिकेटेड मनीस दवरपा जाय ते कोवीड मॅनेजमेंट करपाक. आनी आयज सरकार जो आसा एक सायड बॉर्डर ओपन करपाक सोदता. अरे हें चलना कितें तुमचें? आयज महाराष्ट्रा आसा अजून पासून सगळे स्टेटीक रिस्ट्रिक्शन घातलेले आसा. नोबडी कॅन एंटर इन द स्टेट विदाउट PCR टेस्ट. आयज म्हाका मनोहर पर्रीकराचो उगडास येता आनी ह्या सरकारान सांगलेलें की मनोहर पर्रीकराची लेगेसी आपूण चलयतलो. मनोहर पर्रीकरान टोल टॅक्स घातलेले गोंयान एंट्री करपाक आनी इट वॉज द फर्स्ट कायंड ऑफ टॅक्स इन एंटायर इंडिया. आयज तुमी PCR टेस्ट मॅन्डेटरी करपाक शकना भायल्या लोकांक? आतां तुमी कितें गोंय विकपाक काडलां? ऑर हें गोंय तुमी काबार करपाचें प्लॅन आसा? कित्याक तुमकां सागरमाला प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाक जाय, सगळें डेव्हलपमेंटाचें काम करपाक जाय, लोकांक हाडपाक जाय, गोंयकारांक काबार करपाक जाय, हें अशें चल्लेलें आसा. हांव सरकाराक विनंती करतां, जे सिस्टम आसा ते सिस्टम सुवातेर घाला. वी कॅनॉट एफोर्ड टू हॅव मोर लॉसीस. आनी आमचे गोंयान फुडले 6 म्हयने तरी देर हॅज टू बी नो गोवन ऑर नो ट्युरिस्ट कॅन कम विदाउट PCR टेस्ट. अरे जे गोंय कोवीड फ्री आसल्यारूच ट्युरिस्ट येतले न्हू. तुमी कोणाचे प्रेशरार आसा? 5 स्टार रिसॉर्टाक ते तुका प्रेशर घालता ओ कोण घालता? जेन्ना गोंयच्या लोकांक सेफली दवरपाचो तुमचो कायदो आसा, तुमची मोरल ग्रावंड्स आसा आनी हे तुमचे कडेन जायना जाल्यार हांव सरकार आमकां कित्याक जाय? सो हांव सरकाराक विनंती करता, स्पेशली चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टराक, की जे सिस्टम आसा ते सिस्टम सारके करा आनी एकाच मनशाक सगळें बर्डन दिनाका. आयज तुमचोच मिनिस्टर MLA सांगता की हे वालपय कॉपरेटीव सोसायटी जालेले आसा. अशें दिसता की तुमी ह्या एकाच मनशाक सगळ्यांक हेड केला काय? कित्याक जॉब रिजर्वेशन करपा खातीर काय? आनी कितें रिजन आसा? सो हांव मागता, सरकाराक विनंती करता की आमचे जे पॉझिटिव्हिटी रेट जे आसा सकयल घरा,
जाता तितले स्ट्रिक्चर घालपा जाय. आयज कर्फ्यू आसा जी कर्फ्यू आसा ती फूल स्विंग चालू आसा. लोक भोंवत आसा, इलिगल धंदो चालू आसा, मोडको गॅम्बलिंग चालू आसा, तांकां कांय कोवीड लागना. आनी हे आमी पॉझिटिव्ह रेट कशे देंवयतले. सो सरकाराक हे गरजेचें आसा की जेन्ना कर्फ्यू आसता म्हणल्यार कर्फ्यू म्हणल्यार सारको इम्प्लिमेंट करपा जाय. आनी तो इम्प्लिमेंटेशन ह्या पाटी सारको जावना कंपेर्ड टू लास्ट इयर. ताका लागून आमची पॉझिटिव्ह रेट चालूच आसा. सो हांव मागता सरकाराक की हे लॉकडावन आयज कर्फ्यू जो काबार जावपाचो आसा तो कर्फ्यू तुमी ताबडतोब वाडोवचे. हे कर्फ्यू तुमी वाडयना जाल्यार ऑर लॉकडावन तुमी वाडयना जाल्यार आयज डेथ रेट वाडटली आनी थर्ड वेव जे येयली तेन्ना गोंयांत वी वील लूज थावजंड्स ऑफ मिनिस्टर. कित्याक तुमचो खूद हेल्थ मिनिस्टरान सांगला की 200 ते 300 लोक मरपाक शकता दिसाक. सो हांव मागता सरकाराक की लॉकडावनूय वाडोवचें.